शिवोले चौथीन शिकपी 10 वर्सां चलयेचेर शिक्षकान केल्ल्या बलात्कार प्रकरणाची गोयच्या मनीस हक्क आयोगान आपूण जावन दखल घेतल्या। आयोगान हणजूण पुलीस, उत्तर गोय एसपी, सब डिव्हिजनल पुलीस ऑफिसर आनी डीजीपीक बलात्कार प्रकरणाचो 26 ऑक्टोबर मेरेन रिपोर्ट दिवचो म्हूण नोटीस धाडल्या। चिल्ड्रन्स कोर्ट आरोपी शिक्षकाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर शुक्रारा निकाल दितले। निकाला वेळार शिक्षकान कोर्टान हाजीर रावपाची गरज ना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केला। शिवोले चौथेतले 10 वर्साच्या चलयेचेर शिक्षकान केल्ल्या बलात्कार प्रकरणाची गोंय मनीस आयोगान दखल घेतल्या। मिडियान हे प्रकरण लावन धरले। मिडियाचो रिपोर्ट सारको आसत जाल्यार हे प्रकरण गंभीर म्हूण आयोगान म्हटला। गोंय मनीस आयोगान हणजूण पुलीस, उत्तर गोय एसपी, सब डिव्हिजनल पुलीस ऑफिसर आनी डीजीपीक 26 ऑक्टोबर मेरेन प्रकरणाचो रिपोर्ट धाडचो म्हूण नोटीस काडल्या। संशयीत आरोपीच्या अटकपूर्व जामीनाचेर शुक्रारा चिल्ड्रन कोर्टात सकाळी निकाल येतलो। आरोपी शिक्षकान शुक्रारा कोर्टात हजर रावपाची गरज ना म्हूण चिल्ड्रन कोर्टान स्पश्ट केला। शिक्षक खरो कितें तो चौकशे उपरांतूच कळटलो। हे गजालीक इतले दीस जाले तरी पुलिसेन अजून कसलीच कारवाय कित्याक केल्ली ना काय म्हूण बायलांच्या एकवटाचो प्रस्न। इन्सिडेंट हॅपन्ड ऑन द 19th आणि तो आज पर्यंत ताचेर कांय निर्णय जावना। मोर्चा हाडटात कोणाक जो एलेज्ड एक्यूज आसा ताका डिफेंड करपाक आणि बरो टीचर वा बरो सेक्शुअली बिहेवियर करता म्हणून कांय ना न्ही। आता हो सीसीटीव्ही खंय पर्यंत ताचे दोळे आसा हे हांव नको। इट इज क्रुशियल वायटल एविडन्स तो ते 29थाचेर घेतात। 27 काय 29 ह्या दिसा घेतात। इन्सिडंट जाल्लो 19 म्हणजे पूर्णपणी तांकां टायम दितात, तुम्ही जाय तें करात तितून आणि मॅनिपुलेट करून हाडून दिया आमकां म्हणून। द स्पेस दॅट वी रिक्वायर इन द पेपर्स। सो नाव आय ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगांव ते काणकोण मार्गार 85 बसी चलतात, मात मागणी आसा फक्त 50 ते 60%। ह्या मार्गार चलपी खासगी बशी कदंबान कंत्राटाचेर घेतल्यार बसवाल्यांक फायदो म्हूण कदंबाचो चेअरमॅन कार्लूस उलयलो। खासगी बसी कंत्राटाचेर घेवपाच्या येवजणेचेर खंय काम चल्ला। जनरुमा खाला कदंबान 28 नवे बसी सुरू केल्यात। थंय कार्लूस मिडिया कडेन उलयलो। एक स्कीम गव्हर्मेंटान काडल्या की काणकोण रूट काणकोण टू मारगांव तो रूट घेवपा म्हणून आणि ते न्हू रुटार सगळे बसी आहात तितल्यो कदंबा ऑपरेट करतल्यो। ही स्कीम आसतली अशी की जाल्यार प्रायवेट बस ऑपरेटर आहेत तेजी बस आमी हायर करतले, तेजी बस आसतली आणि तेजो ड्रायव्हर आसतलो आणि डिझल तेंचे पर किलोमीटर वर्किंग जातलें आमचे कडेन। आतां न्हू काणकोण रूट लायक अबाउट 85 बसीस आहे पूण तेगे एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज अबाउट 50 to 60 बसीस। तेका लागून आमचे एक्स्ट्रा बसी आहात ते मागीर आमचे आनी रूट आहात ते बसी ते लायक आदर रुटार घालतले बसी आमचे आणि ती एक्चुअली तांकां फायदो कित्याक तेंचे भितर कॉम्पिटिशन जावपा ना। केंद्राच्या जनद्रुम येवजणे खाला कदंबा महामंडळान 80-20 भागीदारी पद्दतीचेर 28 बसी सुरू केल्यात। येवजणे खाला कदंबा वट्ट 50 बसी घेतले। ह्या येवजणेचो लाव घेवपी खंय कदंबा महामंडळ देशातले पयले। हातूंतसून आमी 50 बसीस घेवपाच्यो ठरयल्यो। भितरल्यो 28 बसीस आत आयल्या। देशांत गोंयचे केटीसी हे महामंडळ देशांत पयले आसा टू अवेल दिस फॅसिलिटी। लोकांनी कदंबा वापरची म्हूण एके वटेन सरकार म्हयनाळ्या पासांचेर कदंबा कोट्यांनी सबसिडी दिता, दुसरे वटेन खासगी बसी घेवन चलोवपाचो विचार चल्ला। एके वटेन शेकड्यांनी नव्यो बसी घेवंक सोदता। इतले करूनय सीएजीच्या फाटल्या अर्थीक वर्साच्या रिपोर्टा प्रमाण कदंबा 24 कोटी लॉसान चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। बारीक सारीक कामाधंद्याक आता श्युअरिटी नासतना आणि माफक व्याजाचेर केंद्र सरकार रीण दितले। केंद्राचे मुद्रा येवजणेची केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोडान गोयचे मिडियाक माहिती दिली। बारीक सारीक कामाधंद्याक लोकांक रिणाक कटकटी जातात म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन हालींच मुद्रा येवजण चालीक लायल्या। आता ती गोंयांतूय लागू जाल्या। येवजणेचे आदाराचेर गरजू तरणाट्यांनी कामाधंद्याक फुडें सरचें म्हूण राठोडान उलो मारलो। It will be in the form of a card, a plastic card. जब आपको एक बार 50,000 का लोन सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद में आप जितना पैसा उसमें से निकालते हैं अपने काम के लिए, सिर्फ उतने ही पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और जहां आपकी आमदनी होती है आप उतनी आमदनी वापस जमा कर सकते हैं और उसके ऊपर से जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कट जाएगा। इतना सरल, बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के, एक ऐसे वर्ग के लिए जो आमतौर से साहूकारों से लेता था, बहुत ऊंची दरों पे लेता था, उनको इज्जत के साथ लोन अवेलेबल होगा ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला सकें। द लोन फ्रॉम 5 lakhs to
50,000 to 5 lakhs, and from 5 lakhs to 10 lakhs will also have the same interest rate, that is 1% per month. The collateral that would be required would be the equipment that you buy for doing the purpose of the business. आप जो सामान खरीदेंगे अपने काम के लिए, मान लीजिए आप टैक्सी खरीदते हैं, आप अपनी दुकान खरीदते हैं, या जो भी आप सामान उस चीज से, उस लोन से खरीदते हैं, वही कोलैटरल होगा उसके अंदर. Any loan which is from 0 to 50,000 will have no guarantee, no collateral. घेऊया एक विराम.